जिवितान वाईट घडोवन आयल्यार आमी रोखडी देवाक उलो मारताव. आमच्या जिवितान बरें घडोवन आयल्यार आमी देवाक वळखोंक विसरताव. आमचे जिणेचे हे मोलादीक जिवीत आमी ताच्याच बेसांवानी सारताव. केन्नाय आंगवण केल्ल्यो आमच्यो विसरून आमचेर अदृश्टां ओडून घेताव. आयच्या कांतारांतल्यान तुमकां सांगोन दिता जी घडणी म्हज्या देखल्या दोळ्यांनी. ही खरी घडलेली घडणी तुमचे मुखार हाडल्या हांवें गुंतून स्वताच्या जाग्यांनी. एकटो भुरगो जाणे आंघोळ केल्ली वचोन मद्रास गांवान वेलांकनी. आंगवणेन मागलेली मागणी ताची पुरी करून ताका देवान फुल्लो देण्यांनी. तो मद्रास शारान पयलोच पावलो तेन्ना ताचो जीव खोशेच्या उमाळ्यांनी भरलो. थंयसर सायबिणीचे देवोत्सव पळोवन ताच्या मनान एक विचार आयलो. आपल्या काळजांतलो गुटू उक्तो करून ताणें सायबिणीच्या पांयां सोरी मांडलो. आंगवणेन मागलेले तुवें फावो केल्यार तुज्या पांयाशी परतून येतलो. ताची ती चिंतलेली चिंता जाल्ल्या पोरी सपनां ताच्या जिवितान घडोवन आयली. एका वर्सा भितर ताची आंगवण पुरी जावन ताका बरी सिर्वीस फावो जाली. वेलांकनी सायबिणी ताणें आंगवण केल्ली ताच्या मनांतली विसरोन गेली. मुखार चिंत दिवन आयकात त्या भुरग्याच्या जिवितान कसली मिलाग्रीची घडणी घडली. तो भुरगो एक दीस कामाक वेताना एका मारेकार एक्सिडेंटाक सांपडटा. ताची मोटरसायकल दुसऱ्या मोटरार मारून ताचो पांव मोडोन हातरुणार पडटा. आपण जिवितान खंयसर चुकला काय म्हूण तो आपल्या फुटक्या नशिबाक शिणोन रडटा. एक दीस घरांतूच तो बसलोलो आसताना अवचित सायबिणीचो रूपकार दिश्टी पडटा. त्याच वेळार आंगवणीचो ताका उगडास येवन तो मद्रास वेचो रस्तो धरता. थंयसर वचोन आपले चुकीचे तो भोगसोणे मागोन सायबिणीच्या तेलान पांव धुता. सायबिणीच्या बेसांवान ताचो पांव बरो जावन आयजें तुमचे मुखार कांतार करता. जिमीलाक पडल्या तो भुरगो आनी दुसरो कोणूय हांव हे मिलाग्रीचो गोंय व्हरता. जायते फावटी आमी सातां भोगतांक आंगवण्यो करून आमच्यो गरजो तांचे मुखार दवरता. आंगवण्यान मागलेले फावो जाल्या उपरांत आमी सातां भोगतांक आर्गां दिवंक विसरता. आमचे मोदली जायती जाणां वायट वेळ येतोच पयले सुवातेर आमी देवाक शिकाव. दोनया पातकी आमी आमकां बोगोस म्हणून तुजे ताळ्यात जोडून मागता हांव. दोनया पातकी आमी आमकां बोगोस म्हणून तुजे ताळ्यात जोडून मागताय हांव.